मादे डिमॉलिशन ऑफ स्लम्स आणि पोगो हेजेर हें केलेलें आनी जरी तर ते मान्य जाता जाल्यार इंडिया अलायन्साक जाल्यार तेणी सांगलेलें की आपल्यान मागीर शी शेअरिंग टॉक्स करतले म्हणून. सो तेजेर तुमचें कितें आहा? सी हांवें कितलेच फावटी सांगलें हे डिमांड्स जे 3 कंडिशनल डिमांड्स घातला पळय हे कंडिशनल डिमांड्स आहा हे तुकारामाचे न्हू हे कंडिशनल डिमांड्स आहा पळय ते बीजेपीचे थ्रू तुकाराम. आतां सिंपल गजाल विचारूंक सोदता तुमकां हांव की गोंयान 30% मायग्रंट आसा तांचे कडेन वोटींग कार्ड आसा तातूंत आरजीचे जी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा पळय सांतांद्रेन तेतूनय ते मायग्रंट आहा कितली डिलीट जाली ती म्हाका सांगा ते वोट मारतले म्हणल्यार आज व्हेरी क्लियर कट कळटा सद्या प्रेझेंटली की तुम्ही म्हणटा अलायन्साक सांगा की आमकां मायग्रंटाच्या वोटांची गरज ना. सांगोळटा इश्यू जाल्या उपरांत हो प्लॅन्ड इश्यू अकस्मात जायना हें सगळें हें घडोवन हाडटा सरकार. सो हें घडोवन हाडलां कित्याक मायग्रंटाच्या मदीं बिरान घालप आनी बिरान घातली काय न्हू मागीर ते कोणा कडेन धांवपाचे मायग्रंट जावपाचे बीजेपी कडेन वोट कोणाक पडटले बीजेपीक पडटले. सो आतां सद्या प्रेझेंटली हो म्हणटा पळय हो आतां तुकाराम म्हणटा पळय की कंडिशन नंबर 1 तेजें ते स्लम्स आहा पळय हो स्लम्साची असेंब्ली इलेक्शनाक कितें उलोवपाक जाय आसलें हे आतां ते उलयता पळय तूं तांकां ट्रॅपान घालूंक सोदता सांगून कितें तुम्ही स्टेटमेंट दिया काँग्रेस आमी सगळे स्लम डेमोलिश करतले आनी कोण मागीर वाटयतले तांकां बीजेपी तुजी बी टीम म्हणल्यार तुम्ही दाखोवन दितात सारकी क्लियर कट जी आहा पळय तुमी बीजेपी एजंट काय वावुरता म्हणल्यार काँग्रेसीन तर म्हणलें की आमी सगळे डेमोलिशन करतले हे स्लम्स एरिया मागीर ते मतां कोणी घेवपाची आरजीक पडटली ती मतां बीजेपीक पडटली. सो बीजेपी आरजी थ्रू हें उलोवपाक लायता ट्रॅप करपाक लायता. दुसरी गजाल दुसरो स्टेटमेंटाचो आशिल्लो कितें की म्हादयचे बद्दल तूं सगळे एकठांय येता तेन्ना तूं डिवायड करपाक पावतालो मरे आनी मागीर म्हादयच्या गांवांनी वचून म्हादयचे इश्यू उलयता म्हणून सांगतालो मरे तूं. जेन्ना म्हादयचो इश्यू विरडी गांवांत जालो त्या विरडी गांवांत 10,000 लोक आयिल्ले तूं थंयसर खुर्च्यो मेजपाक येयल्लो कितले 2,000 लोक येयल्लो म्हणून सांगतालो तो कोणाक सांगूंक सोदतालो बीजेपीक सांगून दवरूंक सोदतालो की म्हादयक लागून लोक एकठांय येयना म्हणून कितें सांगूंक सोदतालो तूं. म्हणल्यार आज व्हेरी क्लियर जाता तो कितें म्हणटा पयलीं खंय आपूण तुमकां उडयतलो आनी मागीर तूं येवन जॉयन जातलो हें कितें हेतून व्हेरी क्लियर कळटा. तांच्यांनी रायट फ्रॉम द बिगिनींग जेन्ना मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे फॉर्म जालें 2 वर्सां पयलीं रिजर्वेशनाक लागून 5 तारखेचो मोर्चा जो आशिल्लो पळय तेन्ना रुपर्ट पेरेराक प्रमोशन दिवपाक लागून त्यांच्या हातीन कशें पावलें रेमिशन कोणी दिलें खंयच्यान पावले साऊथ गोवा क्रिश्चन एसटी दिला ती क्रिस्तांव एसटी 20 ते 25,000 मतां फोडपाचो प्लॅनिंग चालू आसा. आमी खरें सांगता आमच्या एसटी समाजाक वालोर आसा ह्या एसटी समाजान सगळ्यांनी मेळून डिसायड केलें की ह्या फावटी आमी मतां डिवायड करपाची ना आमकां कोणी पावना लक्षांत घेयात. आमचे 20 वर्सां रिजर्वेशन दिलें ना तरी सुद्दां आयज गोंया खातीर आमच्या एसटी लोकांनी आमचे एक पावल फाटी दवरून फुडल्या इलेक्शनाक कितें आहा ते बसतले कॅन्डिडेट्स म्हणून एक पावल फाटी दवरून गोंयचे बद्दल तितले अभिमान हा एसटी समाजाचो. पूण आयज हो समाजाक वापरून मतां डिवायड करपाक लागून भोंवता. तूं 45,000 तुजे कडेन रेंट दिवपाक पयशे नासले आतां कोणी दिले पयशे खंयच्यान आयले कितले आयले दुडू 1 2 3 4 5 6 कितल्याचे डील्स फायनल जाला आन्सर कर लोकांक कित्याक तुजे कडेन जेन्ना पयशे ना म्हणून सांगतालो तूं 100-150 लोक 120 लोक घेवन तूं नॉमिनेशन भरता 1000 लोक घेवन नॉमिनेशन भरपाक जाय एमपी इलेक्शनाक लागून 20 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यार 20 कॉन्स्टिट्युन्सीन समज एक 40 बूथ आसता बुथाचेर तो लोक जाल्यार बुथाचेर अरावंड कितले हे जाले 1600 पोलिंग स्टेशन आसा गोंयान 638 पोलिंग स्टेशन आसा 1770 पोलिंग स्टेशन आसा जाल्यार आमचे तेंचे कडेन 1,500 लोक तरी आसपाक जाय आसलो ना मरे जाल्यार मतां फोडपाक लागून मुखार कित्याक चल्ला कितले बीजेपीन ऑफर केला तुका तें लोकांक सांगचें. आनी आयज हांव सदांच सांगतलें आयज जाला कितें आमचे क्रिस्तांव भावाचें कितें आहा आमी आमचो एक हें आसा सांतांद्रेन दिरयो चलता दिरयो कळ्ळें तुका सांतांद्रेन दिरयो चलता आसतना रेड्याचेर जेन्ना पयशे लायता पळय तो रेडो पडलो सुद्दां जाल्यार आमचो वो रेडो जाला पळय तो सेम आतां रेडो पळय तो हांगा चिवतेक मेळो रेडो शिंदेक मेळो रेडो तेलंगणाची चीफ मिनिस्टराक मेळो तो रेड्याचेर पयशे लावप म्हणल्यार तो रेडो जिखपाक जाय जिखना जाल्यार आमी हारले. प्लीज रिक्वेस्ट करता हे गॅम्बलिंग करिनाका लोकांनो. आयज जरी तर एक बरो मनीस तुमकां साऊथ गोवा मेळ्ळो आसात एक्टिविस्ट मेळिल्लो आसात जे एक्टिविस्टाक तर तुमी आयज सपोर्ट करिना आनी तुमची मतां डिवायड करीत जाल्यार हाजे सगळे रिस्पॉन्सिबल आसतले पळय त्याच मनीस आसतले जे आयज डिवायड करपाक लागून भोंवता ते. हांव सरळ एक काम सांगूंक सोदतां की जेन्ना एक्टिविस्ट बोवाळ मारतलो सगळ्यांत पयलीं एक पॉलिटिकल पार्टी टार्गेट कोणाक करतली एक्टिविस्ट ती म्हणटा ती आरजीपी रेव्होल्युशनरी गोवन्स. डायरेक्ट बीजेपी आमकां टार्गेट करपाक शकना कित्याक तांकां आनीक हायप मेळटलो एक्टिविस्टांक म्हणून खबर आहा ताका लागून एका मुखार काडलेलो आसा
प्रत्येक फावटी तुम्ही एक्टिविस्टांक टार्गेट केल्लो आसा आनी आयज जेन्ना आमी सिस्टमॅटिकली सांगता 1,80,000 जेन्ना एसटी कम्युनिटी वोटर आसा आनी ते वोटींग जे आहा पळय आयज सगळे साऊथ गोवा 1,00,000 आमच्या एसटी कम्युनिटी वोट आसा तातूंतले 28,000 to 30,000 वोटींग आहा पळय ते क्रिश्चन एसटी आसा क्रिश्चन एसटी भाव आमचे सप्रेस जाल्ले आसात. सो आज तांच्यांनी सिस्टमॅटिकली मायंड गेम खेळिल्ली आसा. हे आतां न्हू शंकर पोलजीन व्हिडिओ काडलेलो 9 महिने पयलीं मुद्दम काडा आनी पळयात. 9 महिने पयलीं शंकर पोलजीन सांगिल्लें कितें सांगिल्लें की एसटी कॅन्डिडेट घालता म्हणून कित्याक हो जो विशय आसा पळय तेतूंतल्यान डायवर्ट करपाक लागून. म्हणल्यार हे जे आसा पळय सद्या एट प्रेझेंट व्हेरी क्लियर सांगलेलें आसा की तांच्यांनी जे कंडिशन घातलें पोगोचें कंडिशन अनकॉन्स्टिट्युशनल बसत ना खंयच्या तेजेर बसना तें तरी सुद्दां तांकां पुटअप करपाक लागून. म्हाका एक सांग रे तुमच्या 40 आमदारांतल्यान एक आमदार निवडून येयलो आनी तुमचो पोगो बिल पास जायना म्हणटा तुमी जाल्यार 542 MPs आहा थंयसर तुमचो 2 MP सुद्दां गेले जाल्यार कशें पास करतले कशें पास करतले. म्हणल्यार तुम्ही क्लियर दाखोवंक सोदता का प्रायम मिनिस्टर जातलो तो रोबर्ट पेरेरा सांगता प्रायम मिनिस्टर जातलो म्हणून तुमचो. सो आज क्लियर कट सांगूंक सोदता तुमकां लोकांक सांगूंक सोदता 5 वर्सां आमी झल्ले हांगासर एक्टिविस्ट झल्ले 5 वर्सां आनी आयज आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी अलायन्साच्या वांगडा रावतले फक्त एका कारणान ते दुदान लावले म्हणून लक्षांत दवर डेमोक्रेसी वाटोवपाक लागून. फुडल्या इलेक्शनाक आमी आमचो रोल प्ले करतले 27 बरो गव्हर्नन्स दिवपाक. पूण आयच्या दिसा आमी वोट स्प्लीट करपाक वोट शेअर वाडोवपाक लागून काम करचे ना. मोर देन खरोच तर गोंयकार आसा जाल्यार आयज जरी तर रेव्होल्युशनरी गोवन्साक जर ते इंडिपेंडंट पार्टी आशिल्ली ती कोणाची बी टीम नाशिल्ली जाल्यार तेंच्यांनी आयज फॉर्म भरचो नाशिल्ले ते. आयज गोंयकारांक लागून ते फाटीं पावल घेतले आसले आनी फुडले फावटी गोंयकार तांकां रेस्पेद दिवपाचो. म्हणल्यार आज तांच्यांनी क्लियर कट दाखयल्ले आसा बीजेपी जितले तांकां फोर्स करता तितले ते आनी ते भायर हें करपाकूय शकना. हेतून क्लियर कट जाता बीजेपी इज बी टीम. आनी हांवें जी मिडियमाच्या मापकीन जे हांवें पावयल्लें इन्फॉर्मेशन हांवें पावयल्लें सतीश दोना कडेन म्हाजी मिटींग जालां म्हणून हांवें सांगलेलें की म्हाका मायग्रंटाच्या अगेन्स्ट कॅम्पेन करपाक जाय म्हणून. हांवें सांगलेलें की जेन्ना हांवें भायर सरलो तेन्ना हांवें तुकाराम परबाक पळयला म्हणून. जेन्ना ह्यो गोश्टी जाल्यो तेन्ना हांवें म्हणलें की जेन्ना बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलोवपाक एका बॉम्ब स्क्वॉड कशी सेक्युरिटी मेळटा मनोजाक सांकवाल गांवांत फोटो आहा दाखयता तुमकां 144 सेक्शन लायला आसतना ताका कोविडा टायमार रिस्ट्रिक्शन आसतना कोल्ड रिवर्ट करपाक लागून कित्याक दिता. हे सगळे जे आहा पळय बीजेपी ताका सेफ झोनान दवरीत आसा. केसीस पडटा आमचेर मरे 14 केसीस पडल्या मनोजाचेर केसीस पडला कितल्यो म्हाका सांग. आनी तेय बीन मेळावली मागीर केस घातला आमी येयल्या उपरांत दुबाव लागपाक जायना म्हणून. हे सगळे जे चार्ट आहा पळय पयलींच्यान चल्लेले आसा. एकूच लास्ट विनंती करता लोकां कडेन हांव पळयात भावानो जेन्ना काँग्रेस जे आहा पळय हात पळोवन वोट मारताले लोक आमचे क्रिस्तांव भाव सुद्दां हात पळोवन वोट मारताले कित्याक तांकां सेंटिमेंट्स आहा काँग्रेसीचो. सेकंड थिंग बीजेपीक वोट कित्याक वचनासलो सेक्युलराचो कित्याक लागून ते डिविजन इन टर्म्स ऑफ तुम्ही त्यांच्या सरकाराच्या अंडर चर्ची मोडटा ते पळयल्या तुमचे त्यांच्या सरकाराच्या अंडर रिलिजियस सेंटिमेंट्स हट जाता ते पळयला. म्हणल्यार फाल्यां सकाळी कोणूय तर दवरलो न्ही म्हणल्यार काँग्रेसीन जाल्यार ताका वोट पडटालो हे बेज वोट्स तयार जाताली. पूण आयज तुमकां विचारूंक सोदता ज्या भशेन आमचे क्रिस्तांव भावांक सेंटिमेंट्स हट जावन ते एक पॉलिटिकल पार्टीक रिप्रेझेंट नाजाल्यार वोटींग करता त्याच भशेन आयज 30% ऑफ द मायग्रंट हेजेर खेळ आहा. ह्या 30% ऑफ मायग्रंटाचेर सारको भंय घातलेलो आहा. आनी ते सांगोळटा इश्यू जाला पळय तांचो इलिगल टायमींग पळया रे ते केन्नाय जावंक शकताले पूण टायमींग पळया. सिंपल गजाल पॉलिटिक्सान मरे गॉड फादर सोदता. आतां गॉड फादर सोदता पळय वयर सरपाक तसो म्हाका गॉड फादर मेळपाचो तो दोन पूण दुसऱ्याक पावलो तो थंयसर तो आयज दिसता की तेणें लोकांक सगळ्यांक पिशेर काडल्या. पूण एक गजाल सांगता लोकांक पिश्यान चड टायम काडूंक शकना. आज मायग्रंटाक गॉड फादर बीजेपी अशें करपाक लागून हे सगळे चार्ट जे 2018 चालू जाल्ले आनी आयज ते ओपन जाल्ले आहा. इतले सांगून तर लोकांचे दोळे ओपन जायना जाल्यार मागीर आमकां ब्लेम करिनाका. बीजेपी दोनूय सीट हाडटले जरी तर हे गोंयचे लोक डिवायड करून वोट मारितले. त्या कंडिशनान न्हू पोगो बील आहा तेजेर तुजें म्हणणें कितें. पोगो बील इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. पोगो बील तो आसा आतां तो MP न्हू MP हांव ओपन चॅलेंज करता ताका. आतां कायदे फ्रेम जाता पार्लमेंटान बेश्टे वचून उजो म्हणप ना. पार्लमेंटान जेन्ना पावता पळय तेन्ना लिगल गोश्टी आहा पळय त्यो उलोवप आसता.
आता मनोज परबाक एक सामान्य मनीस रामा काणकोणकर जाका कायद्याचे मातशे बरें खबर आसा त्याच्या वांगडा ओपन डिबेट कर म्हणून सांग त्याच्या बद्दल क्वेश्चन घ्या म्हणून सांग मरे पोगो बिल कशें खंयचे कॉन्स्टिट्युशना बद्दल लिगल आहा ते सांग म्हणून सांग मरे इट इज जस्ट हे पोगो बिल आहा पळय ते सुरवात जाल्ले मॅरियट हॉटेलान आनी एंड जालें डिझायन जालें थिवी नेबरा कडेन आनी एंड जालें पळय सद्या एसेंब्लीन सद्या एक सीट आयलो तेंचो आनी आतां सद्या प्रेझेंटली जी आहा पळय हे ते पोगो बिल आतां ते पार्लमेंटान व्हरोंक सोदता पार्लमेंटान तूं कशें पास करतलो रे 40 आमदारांक तूं बोवा मारता 40 जाल्यार तशें एक काम कर ते पॉसिबल कशें आसतलें एक काम कर हांगा पोगो म्हणून आहा पळय तो मोगो म्हणून कर वोवो म्हणून कर पर्सन ऑफ वेस्ट बेंगाल ऑरिजीन सगळे कडेन कॅन्डिडेट दवर तुजे पळय तर तेजें तशें जाता जाल्यार सी लॉजिकली व्हेरी क्लियर आसा हांच्यांनी अलायन्साचेर अटॅक हांव बारीक पळयतालो हांच्यांनी अलायन्साचेर अटॅक केला पळय तितलो बीजेपीचेर करना ते कॅप्टनाचेर अटॅक करता पळय तितले ते पल्लवी देब्याचेर करिना ताजेर कित्याक करना ताजेर क्वेश्चन करना विचार मरे टेनंटाचे बद्दल कित्याक उलयना आयज तुमकां व्हेरी क्लियर सांगता मनोज परबाक ओपन चॅलेंज करता तुवें ते जितले ते देप्याचे इलिगलिटीज आहा पळय ते काड मरे भायर कोण स्टॉप करता तुका हां ताजे बद्दल उलोवपाक तुका अलायन्साचे बद्दल उलोवपाक तुका पावरफुल हे आसा अलायन्साचे बद्दल तूं उलयता थंयसर एक्टिविस्टाचे बद्दल उलयता बाकीचे बद्दल उलयना मरे साखळे कितल्या लोकांक भायर काडल्या साखळे मेजॉरिटी काडून दाखय पळया तूं साखळे मेजॉरिटी काडून दाखय पळया कापासतात चल साखळे कॉन्स्टिट्युन्सीन मेजॉरिटी काडून दाखय आरजीची काडचो ना तूं कित्याक सगळ्यांक टार्गेट दिल्लें आसा हांगासर बीजेपीची खातीं आहा पळय तांकां खातें जे घेतलेले आहा पळय तांकां सगळ्यांक टार्गेट दिल्लें आहा आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तर बीजेपी सरकार सकयल आयलो जाल्यार तेंची आमदारची हे मिनिस्ट्रीशीप वयतली आनी चीफ मिनिस्टराच्या एरियेन तूं मॅन्डेट करून दाखय पळोवया तरी आनी हांव खरोच तर आसा न्हू जाल्यार मनोजाक चीफ मिनिस्टराच्या एरियेन बीजेपीची वयर काडून दाखयता जाल्यार कापासतात तेजी अंकल बाब पळय आतां हांव एक तुमकां सांगपाक सोदतां हो टायम कंडिशनां घालपाचो न्हू कंडिशनां घालपाची आसलेली जाल्यार 2 म्हयने पयलीं घालपाक जाय आसली ती कितें जे इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचे पयलीं घालपाक जाय आसली बरी मिटींग जावपाक जाय आसलेली बसोन कंडिशनां घालप आसतात ती कितें बेश्टेच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें हे कंडिशन घालता ते कंडिशन घालता तुमी भुरगेपणां करपाक उठल्या मरे आयज म्हाका एक सांग रे आयज टार्गेट कोणाक करपाची गरज आसा जेंच्यांनी मोपाचे घट्टाण आनी निसणटाण केले ती झाडां मारली ती झाडां लावंक ना तांकां टार्गेट करपाची गरज आसा मरे आयज डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हेंच्यांनी आमची शेतां पुरली दोंगर काबार केले तांकां टार्गेट करपाची गरज आसा मरे म्हादई खातीर हे झगडोंक ना मरे हेंच्याच मंत्र्यांनी सेंटराच्या म्हादई काडून कर्नाटकाक दिली तांकां 28 सिटां जाय म्हणून कितें रे तेंच्या अगेन्स्ट हे उलोवंक ना मरे आनी आयज ऑपोजिशनाच्या अगेन्स्ट उलोवन कितें सिद्ध करपाक सोदता कितले मेळ्ळे आनी कितले तोंडान घातले ते पयलीं सांगा हांव तुमकां एक फ्रँक एडवायस दिवं आरजी बरी पार्टी हांव सांगता तुमकां आरजी बरी पार्टी पूण तेंच्यांनी सिस्टमॅटीक प्लॅन करून ग्रो जावपाक जाय कळ्ळें तुका रिजनल पार्टी गोंयकारांची पार्टी खंयसरूय बेश्टें तोंड मारूं नाका हालींच तुमी ती पार्टी लॉन्च केलेली आहा गोंयचे रिजनल पार्टी खूब आहा जे MP इलेक्शनाक वचोंक शकता पूण ते सिस्टमॅटीक प्लॅन करून एकामेका बरोबर रावन ते काम करूंक सोदता कसलें काम करपाक सोदता तर ते गोंय वाचोवपाक सोदता आयज गोंयान कोळशा खातीर प्रॉब्लम आसा कितें हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय ते मांडवीन कसिनो जे पोल्युशन करतात वाट लावन सोडले टुरिजमाचे आमचे खरे टुरिजम धापून उडयला हे कसिनोन ते कसिनो काडपाची गरज आसा आयज कन्वर्जनां रॅपीड स्पिडीचेर कन्वर्जनां जातात कितें तेचेर आयज ते बंद जावपाची गरज आसा आयज ज्या पद्दतीन हे दोंगर कापून दोंगर काबार केले हेंच्यांनी दवरूंक ना आमकां गोंयकारांक काय फुडल्या पिडयेक कितें रे तेचेर उलोवपाची गरज आसा आयज बांयी सुकले मांद्रे थंयसर ते इल्लिगल बोरींग मारून सकयल लोकांक गांवांनी उदक येना तेचेर हे केन्ना उलयलेत रे हे मुद्दे आमकां फुडें सॉल्व जाल्ले जाय म्हणून आयज सगळे जाण एक जाले आनी ही बारीक भुरग्या भशेन कितें रे पिशेपणां उलयता हे कंडिशन ते कंडिशन ही धाकट्या भुरग्यांचो पोर खेळ जालो मरे हो पोर खेळ जालो हो आयज तुमी सिरियस ना तशें जाले तुमी गोंया बद्दल सिरियस ना अरे तुमी 2 बोर्डांक कितें करतले रे आयज खरें सांगता तुमी गोंयकारांचो विश्वासघात केला कित्याक ते आरजीक गोंयकारांनी सपोर्ट केल्लो गोंयकारांनी तेंको दिल्लो म्हणून पार्टी उबी रावली पूण तुमचो जे लिडर आहात भितुरले न्हू तुमचो हिडन एजेंडा तांकां बाबड्यांक खबर नासलो हांव तांकां कांयच म्हणिना हांव त्या गोंयकारांक कांयच म्हणिना तुमी जशें बीजेपीन लोकांक मिसगायड केले तशें आरजीन मिसगायड केले कळ्ळें तुका आनी काँग्रेसीन मिसगायड केलेले म्हणून हेंचेर आयज ही पाळी येयली आयज काबार जाली काँग्रेस कित्याक तुमी हे राजकारणीचे आहात न्हू ते खंयच्या पार्टीचे जावंक शकना तुमी स्वताच्या स्वार्थाचे आनी स्वताच्या स्वार्था खातीर कोणाकूय भाड्याक घालतले तुमी कितें आयज खऱ्या अर्थान मनोज परबान जाणीव करून घेवपाची गरज आसा गोंयकारा बरोबर रावपाची हे गोंय वाचोवपाची कित्याक आयज लिटरली गोंय टायम बॉमाचेर बसलेले आसा पयलींच सांगता
कितें आनी हो जर सपोज नेगेटीव जर गेलो जाल्यार फुडें हांव तुका एक सांगता 2027 आरजी काबार जातली आनी म्हाका नाका आरजी काबार जाल्लेली कित्याक सांग गोंयकारांचे सेंटिमेंट्स अटॅच आसा ह्या लिडरां खातीर आरजी काबार जातली मनोज परबा खातीर काबार जातली विरेश बोरकारा खातीर काबार जातली कित्याक हेंच्यांनी प्रेसाक बसून स्टेटमेंट दिला 3 कंडिशनां 4 कंडिशनां हो टायम कंडिशनां घालपाचो न्हू हो टायम गोंयकारां वांगडा उबो रावपाचो म्हादय खातीर उबो रावपाचो कोळशा खातीर उबो रावपाचो दोंगर वाचोवपाक उबो रावपाचो जनवरांची भायर सरल्या तांकां वाचोवपाक उबो रावपाचो हो टायम कंडिशनां घालपाचो न्हू आनी खरो गोंयकार आनी नीज गोंयकार आनी कास्ताचो गोंयकार आयज फॉर्म भरला मरे फॉर्म विथड्रॉ कर हो शंकर भोवजी सांगता फॉर्म विथड्रॉ कर गोंयकारां वांगडा उबो राव कित्याक ती पिशेपणां करूं नाका नाकालेली आयज खऱ्या अर्थान गोंयकारांक युनिटीची गरज आसा गोंयकारांक डिवायड करूं नाका हांवें 9 म्हयन्या पयलीं सांगलेलें एसटी कॅन्डिडेट दितलो म्हूण सावथाक आनी तशें जालें आमी निस्वार्थपणान आयज हांगा उबे आसा तूं सुद्दां निस्वार्थपणान यो हांगा पयशाच्या आशे खातीर म्हाज्या माय भुमी वांगडा गद्दारी करूं नाका परिणाम भोगचो पडटलो हां तुका सांगता आनी तुमी जर सपोज नाका जाली नाटकां केली त्या जागेकारांक आनी देवांच्या फुडें नाल पडपाक सुद्दां हो शंकर पळोवची फाटी फुडें पोवचना देव बरें करूं बेसिकली ज्या दिसाक आरजीके प्रेस कॉन्फरन्स जाली अबाउट द 3 प्री कंडिशन विदीन 1 hour हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या व्हिडिओचेर हांवें ते 3 प्री कंडिशनां ताका डायसेक्ट केल्ली आनी ते फर्स्ट कंडिशन सांगता बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट लॉट ऑफ टायम म्हादेचे क्लोज एंडेड स्टेटमेंट म्हादे आमकां आख्खी गोंया जाय एंड दॅट ही वॉन्ट द एश्युरन्स फ्रॉम द कॅन्डिडेट्स हू आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट म्हाका एक समजना 5 दीस इलेक्शनाचे फॉर्म भरपा दिसा येवप आनी ही कंडिशनां घालप हेचो एकूच हेतू आसा म्हणजे गोंयकाराक जे गेले फावटी पळय फटयल्ले तो गोंयकार आतां थोडो ड्रिफ्ट जावपाक लागला आनी हो ड्रिफ्ट जाता म्हणून ताका इवन करपाक ही वॉन्ट टू शो देम पळय हांवें तांकां ऑफर दिल्ली जॉइन जाता म्हणून बिकॉज देर इज अ प्रेशर ऑन आरजी दॅट दे should join India Alliance because parties like Goa Forward who had 3 assembly seats, parties like Aam Aadmi Party who has presently 2 MLAs, they have joined unconditionally. TMC who has got around 35,000 votes, they have joined. जाल्यार ओ 10,000 votes पडले हे जॉइन जाले आनी आरजी जॉइन जायना म्हणून आतां आय हॅव द फूल फिलिंग्स फ्रॉम आउटसायड गोवा म्हाका जायते येता फिलर्स दॅट दे आर dissatisfied with these people now. Slowly they are drifting. So a drift जायना जावपाक हेणे ह्यो मॅजीक फॉर्म्युला हाडला. Magic formula, it is an impossible formula. The way he is putting a condition is like I am going to ask you a condition. हांव आख्खे इंडियाक कितें करपाक तयार आसा म्हाका हो सूर्य हाड आनी हांगा दवर हो सूर्य हाड आनी हांगा दवर हे प्री कंडिशन म्हाजें हांव जाणा हें जावचेंच ना आनी तो मनोजूय तें भरपूर जाणा हे कंडिशन जावचें ना कारण कर्नाटकान 28 लोकसभा सिटां आसा त्या सिटां मदीं एमपीची काँग्रेसाची सिटां मेजॉरिटी नाच जाल्यार हाव आर दे गोइंग टू डू नंबर 1. नंबर 2 जेन्ना डबल इंजीन सरकार आहलें कर्नाटकान गोंयान ट्रिपल इंजीन आनी सेंट्रलाक तेन्ना आर्जीन केन्ना तोंड उगडूंक ना मरे तेन्ना केन्ना कंडिशन घालूंक ना कंडिशन घालपाचें तो सोड आमी जाणा हांव कदेला मेजतालो साखळी आमी सगळे एनजीओक एकठांय गेल्ले हो कदेला मेजूंक मनीस धाडलेले आमी आनी हे लोक येवचे पयलेच म्हणूंक लागले सगळीं कदेला खाली आसात इन ट्रूथ I was the one who has put the chairs by myself in the morning 9:30 and we had put 4,500 chairs. जाल्यार हो कदेला मेजूंक वयतालो जाल्यार तूं तेन्ना म्हाजेय पासून कित्याक घेवना जायते आसा हेंचे दीज आर द पीपल वीच आय केप्ट सायलंट बट हेंच्या सारकें उदक आतां नाका वयर गेलां हेमी फकत सगळ्यांक ट्रोल करपाचें धरलां आनी चड करून एक्टिविस्टांक हांव तरी आसतना सांगतालो हांगा आसुनी फायनली दे आर फायटींग फॉर गोवा म्हणटालो पूण आतां म्हाका सारकें क्लॅरिटी मेवल्या आनी हो कितें करता मरे एका टायमार न्ही 3D म्हणून स्पॅक्टिकल्स आसताली 3D आमी पिक्चर पळयताले एके थिएटरान स्पेशल ही असली वकलां मरे भायल्या लोकांक जावं थोड्या गोंयकारांक दिता ही 3D लायता आनी आमकां बुद्यो शिकयता हो आमी पिकले हितून
we may not completely succeed. We may succeed 50%, but we will keep on trying and we'll keep these forces out who are destroying Goa. इतल्यान सांगून हांव एकूच पॉयंट हांवें क्लियर केलो तो म्हादयचो. दुसरे पॉयंटान हितून कांय तथ्य ना. एक्सेप्ट इन द सेकंड केस इट कुड बी डिबेटेबल. द रेस्ट आर ऑल खोकला जस्ट टू keep even the people who are drifting away from RG. मनोज परब पोझिशनान हा कंडिशन घालपाक त्याचे पोझिशन एट अ नॅशनल लेवल कितें आसा रे ते पयलीं आमच्या असल्यांक सांगता म्हाका सांगता हेंच्या आरजीची कितें म्हणून म्हाका समजना. हे आरजीचे हेंचे पळयतात इतली नॉलेज नासलेले मनीस म्हाका कंडिशनां घालता. हांवें डेगलीशी वचपाचें. डेगली कोण डेगली आमी वचपाचें. 30 वर्सां आमी हिंगा गोंयान एक्टिविजम करून म्हणजे हेमी फाल्यां कितें म्हणपाचें. राहुल गांधीक म्हाज्या घरांत हाड. फाल्यां राहुल गांधीक आपल्या घरांत हाड म्हणटलो मनोज. इज इन दॅट कंडिशन. इज इन दॅट पोझिशन. एक सीट घेवन तूं डिमांड घालता विथ द नॅशनल पार्टीज. आनी आख्खे इंडियेक 1500 पार्टीज आसा. मोर दॅन 1576 कितें पार्टीज आसा. हांव तूं म्हाका सांग सगल्या पार्टींनी जरी तर BJPक आनी काँग्रेसाक असली कंडिशनां घातली जाल्यार मेन पार्टी आसी तीच फुट्टली मरे. हांवें विचारला मरे सीट शेअरिंग म्हणटा तो. कसली सीट शेअरिंग रे. गोंयान आसात 2 सिटां. एक आम आदमीक दिवचे पडले. एक TMCक दिवचे पडले. एक गोवा फॉरवर्डाक दिवचे पडले. आनी एक RGक दिवचे पडले. काँग्रेस पार्टी खंय उरली रे. सीट शेअरिंग म्हणजे कितें. कसली सीट शेअरिंग रे. 2च सिटां आसा. सीट शेअरिंग जाय तुका. आनी सीट शेअरिंग करपाक प्री कंडिशन. आनी त्या प्री कंडिशनान आनीक एक प्री कंडिशन. दिल्ली खंय बी ते प्रेस घेवंक जाय. हो बेश्टे बरयत वतलो. दिल्ली प्रेस घे. दिल्ली हे सांग ते सांग ते सांग. बस लिस्टच तरच करू. ही तेजे पळय बकेट लिस्ट पळय आसा न्ही. हे बकेट लिस्ट तेजे ह्या टायम फोंडान पडटले. आनी हांव सांगता तुका हेंची पूण चाल रिती आहा न्ही तेजेर 2027 हेंकां ना नाम ना निशाण आसतलें हेंचेर. जायते सांगलें हांवें. 1 म्हयनो जालो हांवें सांगलेलें तांकां तुमी कितें तरी कॉम्प्रोमायज करा. या बसा. तेन्ना बसोंक ना. 5 दीस पयलीं आयला तो. बिकॉज यू नो इट इज समथींग इम्पॉसिबल. ना पळय हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की हेज्या